गोवा फॉरवर्ड पक्षान आमचो आवाज विजय 3.0 जनसंपर्क उपक्रमाची घोषणा केल्या. 2026च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशना खातीर लोकांच्यो सुचोवण्यो मेळपा खातीर लोकांनी तांचे प्रश्न विधानसभेत मांडपा खातीर हो उपक्रम चालीक लायिल्ल्याचे गोवा फॉरवर्डाचो सरचिटणीस दुर्गादास कामतीन म्हायती दिल्या. लोकांनी तांच्यो सुचोवण्यो 20 तारखेच्या पयलीं publicsuggestions@govaforward.in ह्या इमेलीचेर धाडच्यो अशें आवाहन गोवा फॉरवर्डान केलां. आमचो आवाज विजय जो एक संकल्पना आसा, दिस इज बेसिकली अ ब्रिज बिटवीन पीपल अँड द असेंब्ली. म्हणजे लोकां मदीं आणि असेंब्लीच्या मदीं एक ब्रिज विजय सर. म्हणजे लोकांचो प्रश्न, लोकांचो आवाज, जो सामान्य नागरीक जो आमचो मागीर पेडणे खंयच्या वारखंड गांवांतलो आसूं किंवा लोलयेच्यान काणकोणच्यान आसूं किंवा बोगदा वास्कोच्यान आसूं किंवा मोल्याच्यान आसूं, जे आपले आवाज पावोवंक शकनात तांच्या आमदारां मार्फत किंवा लोकां मार्फत, अशे लोकांचे इश्यूज तांकां मेळून किंवा इमेला मार्फत किंवा मेळून ते लोकां पर्यंत पावप, असेंब्ली पर्यंत पावप आनी सरकारा पर्यंत पावोवन ताजो निष्कर्ष काडप आनी तोडगो काडप, ही आमी संकल्पना राबयल्ली. सो हे फावट बजेट सेशन जे 10 तारखेच्यान 6 तारखेच्यान सुरू जाता 27 मार्च पर्यंत, हाजे प्रश्नाचे हे स्टार्ट जाता 10 फेब्रुवारीच्यान. सो आज आमी ही ईमेल आयडी डिक्लेअर करतात, जी आमी सदांच करतात, पब्लीक सजेशन्स PUBLICSUGGESTIONS publicsuggestions@govaforward.in ह्या ईमेलाचेर आमी जनतेक अपील करतात. तेमा युवक आसूं, अनएम्प्लॉयड यूथ आसूं, सिनियर सिटीजन आसूं, आमची भयणी आसूं, जे जे इश्यूज तांचे मेजर म्हणजे बेसिकली पब्लीक रिलेटेड जे इश्यू आसा तांच्यांनी ह्या ईमेलाचेर publicsuggestions@govaforward.in हाजेर 20 फेब्रुवारी पर्यंत आमकां पावोवचे. जेणे करून आमची जी बॅक एंड टीम आसा ती ईमेल सगळे आमच्या अध्यक्षा मुखार दवरतले आनी मागीर ते ठरयतले कशे ते विशय खंयच्या डिमांडा मार्फत, काय बजेट स्पीचा मार्फत, काय प्रश्ना मार्फत, काय अनस्टार्ड क्वेश्चना मार्फत, काय कॉलिंग एडिशना मार्फत, काय 0 आवरा मार्फत हे कशे घालप ते आमचे आदरणीय बाब विजय सरदेसाय ते ठरयतले.